जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 13 वोळ 21 to 33 36 to 38. जेवणाक बसलोले आसतना जेजू सगलोच तरतरलो आनी उक्तेपणी ताणें म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करी तो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हळें, तो कोणाची खबर करता? ताणें जेजूच्या होड्यार बागावून ताका म्हळें, सोम्या, तो कोण? जेजून परतिपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी ताणें उंड्याचो कुडको घेतलो आनी तो बुडोवन जुडासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलोल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुडासा लागीं पंक्तीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. उत्सवाक आमकां गरजेचें तें घे वो गोरिबांक कितेंय घाल. म्हणटोच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळटली आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी जशें हांवें जुडेकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकांय सांगतां, जूंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका विचारलें, सोम्या, तूं खंय वेताय? जेजून परतिपाळ केलो, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां म्हजे फाटल्यान येवंक जायना, पूण मागीर येतलोय म्हजे फाटल्यान. पेद्रून ताका विचारलें, सोम्या, कित्या पासत म्हज्यान आतां तुजे फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगतां, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलोय. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.